सगळ्यांना हांगा रावलाय बाय सगळ्यांना हय हॅपी न्यू इयर. आयज आमचो नदीमूय येयलाय बाय हांगा सर हॅपी न्यू इयर. नदीम बिजी ए बाय हॅपी न्यू इयर. ओय बाय हॅपी न्यू इयर काय बाय सेकंड दी मम्मा मम्माक सेकंड दी न्यू इयर बी नका कोण म्हणलं आपल्या न्यू इयर आपण बाबा हॅपी न्यू इयर कर बाय मम्माक हॅपी न्यू इयर कर सेकंड हॅपी न्यू इयर कर दादा रगडा करताना रे बाबा. भैया कर काय हे धावतं बा खय हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर भैया करता हॅपी न्यू इयर. सो सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर नव्या वर्साचे खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांचे नवं वर्स बरे भशेन वचो अशेंच तुमकां बेस्ट विशेस. सो आयज काल राती लेट जालो मातसो आमकां म्हणजे सगळे हे करता न्हिदता आयज लेट उठली लेट म्हणजे तितलें न्हू तरी सुद्दां बेगीन उठले सगळे केले बिले आतां ब्रेकफास्ट करते सगळे न्हावन धुवन सगळे रेडी आहा. मम्मी तर 5 उठून रेडी बीन जावन विसाक लागून गेलेली सकाळची उठून सो फ्रांसीस ती गेली सगळे वचून येयली आं ओके ओके सो पळयता बाबी न्हाणोवपाक गेल्या तरी सुद्दां सकाळचे बायक आय न्हू आं ओके उठून सगळे फ्रेश सगळे पुसून बिसून धुवन काडलेले सगळे टॉयलेट केलें ताका सगळे धुवन सगळे कपडे बीन नवे घातलेले. सो बाबी येयले बाय हे बाय बाबी येयली बाबी हॅपी न्यू इयर. हे बाय बाबी येयली न्हाणोवपाक मम्मी चलो पहिले आता बायक न्हाणयता पळोवया मागीर फुडलो प्लॅन. सो आज न्यू इयर आमगे वेज स्पेशल चल्ला आयज की थर्सडे. सो आयज चल्ला म्हाका आवडना ती भाजी बरी त्या भाजी हा अक्को बी हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर हां सो तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर रानीन चत्रो. आनी आज आमगेर हे पळय ती म्हाका आवडना ती भाजी करता मुळी पळय मुळीचे अशें कर सांगला फ्रेंडा की किसन बरें लागता. हेजी पान आहा ती मुळीची आनी दाळ बीन तडका दिता. ये क्या मूली का सब्जी बना रहे ना. सो आज आमगे वेज चल्ला स्पेशल आनी फ्लावर हाडला तो भाजपाक जाय ते म्हणून भाजी आतां हाडला. और क्या कर पता है ये कर उसको ना इस हल्दी पाउडर हल्दी मिर्ची डालो इससे इमली मत डालना फ्राय करता. कोण येयला काळोख केला हांगा सर तुमी हांवें आदीक सांगलें ते कितें हाडूंक रे कढीपत्ता भितर दी ताका. ते दोगांय खेळटा आनी आज सकाळचें म्हटलें ऑफीस बंद कर म्हटलें हाफ डे कित्याक की रातची बीन ती खंय वयता लेट न्हिता कितें करता सो फ्रेंड्सान डिसायड केल्लें आज ऑफीस ओपन करतलें पूण फर्स्ट हाफ येवं नाका म्हटलें तुमी सुशेगाद जेवन बीन सेकेंड हाफ यो म्हटलें की शंकराकूय बीन हांगा लेट जालें आमकां. सो आतां शंकर हाफ डे जेवन बीन वयतलो. सो आज पळोवया कसो प्लॅन न्यू वर्साचें स्टार्टींग कशें कितें जाता तें. सो बायक न्हाणून बीन न्हिदयलें आयज बेगीनाच आनी आयज आमी हांगा रातची न्हू हांगा बसलेले हे काडूं ना म्हणजे सगळे कोळशे बिशे सगळे खाली केले तितून हे दवरपाक जाय आनी हांगाचो हे लायिल्लो पळय हांगाच उडयला सगळे तो लावपाक जाय भायर बीन घरा उडोवन हांगा उडयला हेंच्यांनी हाडून बायेचे. सो चलो पळयता कशें कितें तें. आई ग्लास फुटलो. अरे देवा माझ्या किती राहतो कोची सारखं ग्लास खाऊ खरंच समजलं आता. फ्रांसान दाखयता बेगीन डिरेक्शन फ्रांसीन हांगा रे ग्लास पडलो पळय कोणान इतलें थंड कितें कितें काय हाय वायटली काल आमी हांवें म्हणटा बॉटली दवरलेली ना ग्लास हा त्या हायस बॉक्सान दवरलें बॉटल दवरलें ते सारको हायस जाला हां हायस आयस्टोबान आसलो ना ना बाय हितून डिपार्ट हां अशें दवरलेलें भितर घातलेले अरे देवा. हाय बे बसला काकम खाता काकम म्हणजे ना सॅलडांतले काकडी. आयज आमगे वेज स्पेशल न्यू इयर स्पेशल हे केला दाळ केला फ्लावर फ्राय केला सॅलड आनी हे फ्रांसान स्पेशल केला चिली पनीर रे हां हे पळय आसा आनी मुळ्याची भाजी हांव खायना सो मुळ्याची भाजी एक केला. सो आतां आमी जेवता तें वीश करून आमी सगळें हॅपी न्यू इयर सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर. आतां वीश करता फ्रांसीन बिजी आतां आमी कितें करूया सांजचे आता जेवण उगी न्हिदपाचें न्हू रे हांगे रावले सांजचे तुमकां काम दिलां न्हू आता उद्या न्हावून काम दिता
किती काम दिला आज न्यू इयर काम हा दिलं त्यांना दोघांना उद्या ना ते लाकडं आणलं ना. ते सगळं लाकडं हा ते सगळे लाकडं आणून ऐका पय हे पय यांच्या फाटल्यान फुडल्यान शेपडी ग हे आई बसला जेवपाक सकाळी बुताक घेऊन ए, ते काढतोय. सहा बाय 17 मातशें शॉपार मातशें बीन जाल्लें आनी कितें बाय आज नाही म्हणजे मागीर दिवस या सो बाई न्हिदल्या बाई करता करता न्हिदून आतां म्हाका मातशें झेम लागलें तें हांवें मातशें न्हिदलें की रातचें लेट न्हिदलें म्हणून सो चित्तालें मातशें खंय वयता म्हणल्यार सगळीं न्हिदलां असं नाही म्हटलें आनी हांकां न्हू दोगांकूय शान आनी हातीक न्हू झेम येना उदळच्यान खेळटा पळय सायकल चलयता हें करता हे पळय आतां हांगा बसलें खेळपाक कितें घेवन कितें रे ते ब्लॉक्स कसले कितें घेवन खेळटा हां आनी बाय न्हिदलें न्हू म्हणून हा ते येयले की मागीर ते तेंच्या वांगडा किटकिटता सो हा जसोच आमचो न्यू इयर कराच हें स्पेशल कांय ना पळोवया कशें कितें तें फाल्यां एक फॅमिली फंक्शन आहा सो थंय वयतले आमी पळोवया कशें कितें तें फाल्यां दनपारां भायर सरता सकाळचें भायर सरता कितें खबर ना सकाळचें चिंतलां वयतलें म्हणून सो पयलीं आमी लता ताईक बीन वयता आनी थंयसून मागीर आमी वचपाचें आहा पळय आतां दनपारां जायना जाल्यार बायच्या हातीर आतां कशें कितें पळयता जाल्यार सकाळचें वयतलें अशें ठरयलां पळोवया कशें आतां सांजचे तेजे सगळें काडून बीन दवरूंक जाय सगळें रेडी करून घेवंक जाय आनी तुमी येतले रे तुमी येतले दोगांय जाणां बरें बरें सो चलो तर मातशें तर च्या करता सगळें उठले की तूच मागीर करता नाल्यार आमकां तिकाकूच पिवचें पडटा म्हाका पिवंक कशें जाला च्या नाल्यार इडली शामकाच करून पिता हें तरी जाय परत हें बेश्टें हें ना कितें केलां पळय फ्लावर केला विथ पॉट बरें केलां आनी आदी म्हाजो बेश्टोच हांगा विडियो हें करतालो आदी कितें आतां सायकलींग करूंक वयता बेगीन या चाव करून दवरता सो आतां आमी बाय न्हिदलेले उदय देवान वयतले आतां वयता आनी आयज न्यू वर्स म्हणून न्यू पांयांची बायची कितले आहले एकदां घातली ती जायना पयलीं काय जायत नासली ही काडली आतां ही घातली का 1-2-3 म्हयने घातली आनी आतां हय कितें आतां ही घालता का दुसरी सो ही सगळी न्हू तेका न्हू हेका येयल्ली हेका नेमींग सेरेमनीक सगळी गिफ्ट येयल्ली सो आतां ही घालता हे एक पांयांची घातले मागीर तेका जावचें ना न्ही म्हणून आतां घालता ही तरी पण व्हडलीच जाता दिसता रे देवा सूत बांधूया नो ह्यावेळी व्हडले आता अरे रे आणि त्याच्या व्यक्ती धाकट्या फक्त सूत बांधूया ही सारखी जाताली मातशे व्हडले आता तरी पळय बायचे पाय केले हे पडटा ही सुद्धा पडटा अरे देवा बांधूया पळया पळया चल हे घालता आनी आमी आतां देवान वयता आज थर्सडे न्हू सो दत्त मंदिरान वयता आनी आदी मागीर फाल्यां न्हू आतां मागीर येवन परत वयतलो खंयच्या देवळान आदी स्वामी समाजाच्या मठात त्याच्या मठार आमी लास्ट टायम गेली पळय थंय सो आमी वयचे ना की फ्रांसा परत काम आहा सो फ्रांसा म्हणून रोखडे वचून येवया म्हणून ही गाडी काय अर्टिगा बाईक अजून अर्टिगा खबर हा हय हय सो आतां आमी वयताय पळय सगळी रेडी जाला पळय रेडी आई न्यू साडी न्हेसोन बायकूय न्यू ड्रेस गाडी व्हरया नाका बाईक घेऊन घ्या हगिरा रे चलत या हगिरा सो आतां आमी चलता मातशें देवान वचून येता आयज खंय ना आमचो आयज न्यू इयर घरा हॅपी न्यू इयर सो वयता बायक अजून न्हू ही आमची गाडी म्हणून खबर ना तेका तीच कोणूय घेवन येयला सुद्दां न्हू डाडा म्हणटा सो पळय आमी हांगा येयला सो दत्त मंदिरान आयज मातशी थोडो लोक आयता थर्सडे आनी न्यू इयर म्हणून एका पळय दवर खंय दवर मरे माम खाल्लो हेंका पळय थंय कितें करता रे आल्ले उडयतले सांजे त्या शेणयतले हे वडाचें झाड न्हू डायरेक्टली सकयल देवळान एक आहा देवीच्यान वयर डायरेक्ट दत्त मंदिर सो वयर कनेक्ट केला पळय हां तुमकां दाखयता डायरेक्ट वयर देवळान वयर सांगते चला या मरे सो जालें आमी दर्शन घेवन येयले आतां वयता घरा बरो आमकां गावलें आनी मागीर देवूळ बंद केलें भज्जीन हे चला या चला चल गे देव सावकार आई पळय कशी देंवता सावकार देव सो चलो आतां फाल्यांचें सगळें पॅकींग करूंक जाय तयारी करूंक जाय